येवकार हांव समृद्धा कणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. एके वटेन उदका खातीर लोकांचे चल्ल्यात हाल जाल्यार पीडब्ल्यूडीचे कृपेन फोंड्या कपिलेश्वरी रस्त्यार व्हांवून वयता हजारांनी लिटर उदक. बाळी ते फातर्पे आनी कुंकळे ते असोळणेचो पुराय रस्तो भरला भटक्या गोरवांनी. रातच्या वेळार येरादारी करप्यांक सोंसचे पडटा त्रास. ह्या गोरवांक लागून गेल्यात कितल्याशाच जाणांचे जीव. रॉजमन क्रूज नागवा वेर्ना पंगड जालो जैतिवंत. फादर आंगनेल वायएससी पारोडाक 7-0 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत मेळयली सुवात. आणि आता याचे कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात कांय वाठारांनी लोकांचे उदकाक लागून हाल चल्ल्यात. पिवपाक लेगीत उदक मेळना जाल्यार दुसरे वटेन पीडब्ल्यूडीचे कृपेन रस्त्यावयले पायपलायनींतल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट वयताना दिश्टी पडटा. हे सगळे नियोजन शून्य कामाक लागून जाता, थळाव्यांनी आरोप केला. पळयात फोंड्या कपिलेश्वरी वाठारांतलो सरकारी झरो. दाखयता आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायक. आज हांगा एक पायप फुटलेलो आसा कपिलेश्वरी जंक्शनाचेर. आनी पायप कित्याक फुटला म्हटल्यार हांगा जे केबलाचें काम करता, काम चलता सद्याक लायटीचे केबलाचें. आनी ते कोण वर्कर काम करता तांणी ते हांगा पायप फोडलेलें आसा. आनी आतां एक जालें, एका पायप फुटलेलें ते आतां 4:30 जालीं तरी आसतना ते पायपाचें उदक व्हांवत आसा. हजारांनी लिटर उदक वयर चाललें आसा आनी हांगा कोणूच खबर करिना, कोणूच तें बंद करपाचें ट्राय करिना. ताका लागून हांगा लोकांचे आतां हाल जावपाचे आसा. कित्याक लोकांक आगापूर वयता पर्यंत तांकां लोकांक उदक मेळचें ना. एका समोर फोडले ते पायप हजारांनी उदक वयता सामकें. अजूनय बंद भरलेले. कोण काम करता हांगा? ते केबलाचें काम करता ते. लायटी केबल घालता लायटी केबल घालता ते. अजूनय बंद करूं ना. आता वरां कितले जाले? आता तुगेले आतां टायम कितलो जाला? 4 जाले मरे. 4 जाली, 4:30 जाली. कितल्या उडलेले ते? फुटले पण 2 फुटले एका समोर. पीडब्ल्यू कोण येवना ग? कोण येना पीडब्ल्यू कोण येवना? उदक आता एका पायप फुटलेले. आतांच वरां जाली 4:30. कोण पळयना. आनी हे शेवरेज केबल लायटीचो हे घालून रस्त्याची वाट लावन उडयले आनी आमचीय वाट लायली. 4 दीस आतां म्हाका घरा कडेन तळयले आनी 4 दीस उदक ना. खरें तुका सांगता बांयचें उदक काडूंक जाता पूण हांकां पडोन वचना. हांकां पगार मेळटा आयचो. कळ्ळें तुका? हांकां सगळ्यांक पगार मेळटा आसतना आमच्या पयशांची वाट लावन उडोवपाची. वरस तो आतां काय पयरूच केल्लो न्हू. हो कित्याक फोडलो? तांकां इंजिनियर तांचे प्लॅनिंग सारकें ना. कसले वॉटर सप्लाय आनी पीडब्ल्यूडी हांकां अर्थूच ना बरोवना. हे बसून पळय ते पयशे घेवन तांकां पळय हजारांनी लाखांनी पगार दिता. तो फुकट हांकां. आमकां जनतेक हेणी सगळे काबार केले. हे राजे जाल्या. कळ्ळें तुका? हे कोण पीडब्ल्यूडी ऑफिसर आनी आमचे वॉटर सप्लायाचे. पूण हेजेर तांचें लक्ष रावता. आतां जाली 4:30 वरां फुटल्यार कितें तेन्ना आमकां उदक ना. तो होल्यार सुद्दां आतां उदक ना आमकां. आनी आतां केन्ना उदक मेळटलें आमकां सांगू नको. हेलो ये करा रहे हैं ये क्या काम कर रहा था? पिट का कट्टा. हाँ, पिट का कट्टा. कौन सा पिट का? की पाइपलाइन आ रही है उसकी लेबर का ये टूट गया. हाँ. गलती से हो गया. अभी इसको बदवा रहे हैं. इसको जल्दी से जल्दी. आपके पास प्लान भी कुछ नहीं है? नहीं रोड प्लान कुछ नहीं है? बस सर 2 मिनट का समय दीजिए. अभी आ रहा है वो. क्या आ रहा है? कौन आ रहा है? अभी वो आ रहा है. मैं लेके आ रहा हूँ उसको. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृद्धा खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू.
बाळी ते फातर्पे आणि कुंकळे ते असोळेचो पुराय रस्तो भटक्या गोरवांनी भरिल्लो दिश्टी पडटा, खास करून रातच्या वेळार, जाका लागून येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. थळाव्यांनी संबंधित यंत्रणेक साबार फावटी कागाळी करून लेगीत कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान लोक फुरियोज जाल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज गोवा 365 तुमकां दोन कडेची गोरू दाखयता आनी गोरू म्हणल्यार रातीन रस्त्यार बसतात, रस्तो कसो एन्क्रोच करतात आनी कशे ठाण मांडून बसल्यात, हांकां हालोवपाक कोणाच्यान जावपा ना हे तुमकां आमी दाखयतात. आनी मुद्दाम करून रातची दाखयता आमी आनी रातचीच गोरवां. एक जो रोड आसा तो बाळ्ळी साकून हो फातर्पा वचपा रोडार कशी गोरवांनी ठाण मांडून आज फाटल्यान बसोन आसात पळय. कितल्यो गाडी गेलो, कितलो व्हरनो मारलो, ही गोरू म्हणटी उरना. त्याच बरोबर जो कुंकळी साकून ओसोळणा रोड गेला, ह्याय रस्त्याचेर इतली गोरू आसात की ती कितलीं व्हरनो मार ही उठनात. आतां हांकां प्रश्न येता तो हांकां उतोवप कोणे आनी हांकां कुशीन काडप कोणे. हांगच्यान जे गाडीवाले गाडी चलयतात, प्रत्येकाली गाडी आसा, तुमकां जर तुमचे कडेन जागो आसा, सरकारा कडेन जागो आसा, हो जागो यूज करचो आनी ह्या गोरवांक थंय व्हरून घालचे ताके ही गोरवां सुरक्षीत उरतली आनी त्याच बरोबर लोक हांगा सुरक्षीत उरतले, लोकांक कांय जावपा ना म्हणत. कित्याक लोकांचे जीव जो आसा ह्या गोरवां खातीर गेले कडेन आसा तो तरी वाचतलो म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकाराची कामां कासवाच्या गतीन जातात अश्यो जायत्यो घडणुको उक्ताडार आयल्यात. काणकोणा उजो पालोवपी सेवेच्या नव्या इमारतीचे काम बरेच तेंपासावन हुमकळत आसा. हे काम सुरू आसा पूण कासवाच्या गतीन. हाजेर आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकरान चड उजवाड घातला. पळयात. काणकोण हो भौगोलिकरित्या पळयलो जाल्यार सगळ्यान व्हडलो तालुको. काणकोणा एका सायडीन बीच एरिया जाल्यार दुसरे वाटेन सामकी चोट्टी आणि डोंगराळ भाग आसा. आणि ह्या दोनूय भागांनी जेन्ना अकस्मातपणे कितें घडटा त्या वेळाची खरी चॅलेंज जाता ती म्हळ्यार काणकोणच्या फायर ब्रिगेडीची. आणि ह्या फायर ब्रिगेडीक कितलीशीं वर्सां पयलीं जर पळयलें जाल्यार एक पयलींची ओल्ड खटारा गाडी आशिल्ली. लोकांनी जेन्ना हांगासरलें सिच्युएशन सांगले उपरांत सरकारान ह्या डिपार्टमेंटाक म्हणजेच ह्या आमच्या फायर ब्रिगेडी खातीर नवी गाडी दिली. पूण दुर्दैव अशें की आज जी सद्याक तांचे कडेन बिल्डींग आसा ती गाडी दवरप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली करपा खातीर तो जागो तांकां आज अपुरो पडटा. देखून सरकारान आतां ही जी बिल्डींग जी आसा खास करून जी आमची अग्निशामक दलाची आसा ती आतां श्रीस्थळ हांगासरल्या हावसिंग बोर्डा कडेन जागो घेवन थंय नव्या रुपान उबी करपाचे प्रयत्न चलयल्या. पूण आतां कितलीशीं वर्सां जाली ती आजुनूय तशीच गुचू चलता. लोकांचें म्हणणें आसा की बेगिनान बेगीन ह्या जाग्याचेर तांच्यांनी बिल्डींग उबी करून बेगिनान बेगीन लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर तत्पर जावचें. दुसऱ्या वाटेन जर काणकोणच्या भौगोलिकतेचो अभ्यास केलो जाल्यार जी घरां किंवा जे गांव डोंगराचेर वसलेले आसात थंयसर जेन्ना कितें उजो लागता त्या वेळाचेर फायर ब्रिगेड वयता. पूण दुर्दैव अशें की त्या चडटेचेर उदकान भरिल्ली फायर ब्रिगेड चडना उदक खाली करून वयर चडचें पडटा आनी मागीर खाली गाडी वचून कितें कामाची कांयच ना. अनेक फावटी अशें जाता की दोंगराळ आशिल्ल्या गांवांनी एका घराचेर झाड पडटा किंवा झाडाची फांदी पडटा त्या वेळाचेर फायर ब्रिगेड वयता आनी फायर ब्रिगेड गेल्या उपरांत थंयसर अशीच परिस्थिती जाता की गाडी चडना म्हणटकीर उदक खाली करून वयर चडचें पडटा. अशा सिच्युएशनाक एक
काणकोणच्या फायर ब्रिगेडी कडेन तांच्यांनी स्मॉल म्हणजे धाकटी एक गाडी दिवची, जेणे करून फक्त लाकडां कट करपाची मशिनाच किंवा जी कटरां आसा तीच घेवन वतले आनीक अशा तरेचें सिच्युएशन जें आसा तें बऱ्या तरेन ट्रीट करतले अशी लोकांची मागणी आसा. काणकोण सारकिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारात दोंगराळ भागात उजो लागलो की गाडी वयर चडना, देखून भोव त्रास सोंसचे पडटात. अशा घडणुकेंचेर आयकत नगरसेवकाचे कितें म्हणणें आसा ते. दोन्ही सायडीचे डोंगराळ भाग चड आसा थंय भरपूर लोकां घरां आसात आनी त्या घरांनी कितें घडलें अशें घडटा की आतां वयर वयर घरा त्या घरा वयर गाडी वता गाडयेक उदक आसता गाडयेक उजो लागलो जाल्यार पूण ती गाडी वयर चडना म्हणटकीर ते कितें आसा घराचेर रूख पडलो गाडी टँकर फूल भरलो उरतालो न्ही टँक आनी गाडी वयर चडना म्हणजे गाडयेक उदक नासली म्हणजे आनी गाडी जाय व्हडली कटर सेफ करूंक शकता इतलेंच अशी ल्हानशी गाडी एक उरची फायर ब्रिगेडी आसा तश्यो उडच्यो कित्याक ते उरल्यार खंयच्या कोणाक खाचे कोणशा गाडी वचना उदकाचें गरज पडना तें घडटा त्या टायमाचेर थंय ती गाडी उरपा जाय म्हणजे आनीक गाडी उरची दिसता अर्जंटली त्याच जाग्याचेर बसून हें काम जाता म्हळ्यार हें स्टार्ट करता आनी जाता ही 2-4 वर्सां अश्यो वचपाची आतां 3 वर्सां जालीं हें प्रोसिजर चालूच आहा म्हणटा ते त्या प्रमाण म्हणटा जाता तेन्ना खरें बाय म्हजी म्हायती प्रमाणे आतां हें खरें ऑफिस तांकां हे फायर ब्रिगेडीचें बिल्डींग आहा ती ल्हानच तांकां स्टाफाक जावं तांकां शिफ्ट घालून घरसां येता वेळ येता तांकां रावपा मेळनाय आनी गाडी घेवन वचपाक अशें खूब तांकां त्रास जातात पूण नवो जागो हो हावजींग बोर्ड हो ह्या हावजींग बोर्डा फर्स्ट जाग्यार हो हांगा करपाचें आतां 2.5-3 वर्सां जाले चालू आसा प्रोसिजर तांगे प्रोसिजर सगळे चालू आसात आनी हांवें आतां म्हायती घेतल्या प्रमाणे आतां तांगे जाला म्हणून आयकलां आतां टेंडर जावन आतां डायरेक्ट काम स्टार्ट जातलें हें दिसता म्हाका पयल्यार चडांत चड बेगीन जावचें अशें म्हाका दिसता कारण तांकां बरेच त्रास जाता फायर ब्रिगेडीक फायर ब्रिगेडी काणकोण आतां सगळे कडेन ह्यावटेन डोबा फायर ब्रिगेड आनीक फायर ब्रिगेड जाय हांगा ती पसून म्हाका आनीक पसून 2 जाय पडटा कित्याक ह्यावटेन कोदिगांव सारक्या ना त्या वटेन कॉलेज सारकें जालें एकूच आसा 2 तरी उरपा जाय फावड्या मुसपाटी जावं सगळें म्हणून त्यो मागीर मागणी करतले आनी तांकां हें चालू आसतें सद्या एकूच आसा आनी हें आतां चालू बिल्डींग चालू जातली अशें म्हाका दिसता बेगीन करचें सरकारान. सध्या हांगासर शिफ्ट जाली जाल्यार कितें फायदो कितें जावंक शकता? फायदो म्हळ्यार दोनूय सायडी इक्वल आसला ते कोतिगांव पैंगिणी लोलया आनी ह्या वटेच्यान हें येता बाजारांत व्हरप हें बरें आशिल्लें पूण थंय मात जाग्या कडेन मातशें अडचण म्हळ्यार नवीन हें घेतला सरकारान घेतला. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयचो नामनेचो कावी कलाकार सागर नायक मुळे आडपयच्या वाठारांत रावपी हो फामाद कावी कलाकार. संवसारीक पंगडाच्या प्रतीका सयत कावी आर्ट फॉर्मात खाशेली ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी ताणें तयार केल्या. पळयात कृष्णा नायकाचो खासा रिपोर्ट. आमी आसात ते आतां आडपय आनी आडपय हांगा एक आर्टिस्ट जो आसा सागर नायक मुळे हाणें कावी आर्टांतल्यान आपली आर्ट लोकां पर्यंत पावयल्ले आनी ताका जो PM मोदी सर हाचे कडच्यान ताका एप्रिसिएशन मेळ्ळें आसा. आज ताणें एक अशें काव्य तयार केल्लें आसा आर्ट तयार केल्लें आसा तें म्हटल्यार वर्ल्ड कपाचें आनी वर्ल्ड कपाक जितले टिमी खेळटात तांचे तेणी ट्रॉफी केल्ले आसात त्योय बीन आर्टान केल्ले आसात मातये पासून केल्ले आसात तश्योच लाकडा पासून केल्ले आसा. ताणें त्यो आर्ट केलां ते ताचे खरेंच तोखणाय करपा सारकें ताणें आर्ट केल्लें आसा. कावी कलेचो उगम गोंयांत जाला अशें म्हणटात. कावी कला हो भिंतीचित्रांचो एक प्रकार. कोंकण वाठारांत खास करून गोंयच्या देवळांनी दर्यादेगे वयल्या महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या कांय वाठारांनी हो पळोवपाक मेळटा. पोरण्या घरांनी ल्हान देवळांनी कावी भितरले चित्र पळोवपाक मेळटात. गोंयचो नामनेचो कावी कलाकार सागर नायक मुळेन भारतांत खेळपी क्रिकेट वर्ल्ड कपात वांटो घेवपी 10 देशांची 10 ट्रॉफींचेर ताणें कावी कला केला. पळयात. आनी म्हाका आवडटा की मातयेन काम करपाक आनी जी प्रसिद्धी म्हाका मेळ्ळी ती कावी आर्टान. कावी आर्ट म्हणल्यार तांबडे मातयेचो एक खेळ आनी म्हाजो चित्रांचें एक काम. सो हें आयज जें काम हांवें केलां तें स्पेशली वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कपाक लागून केलां. क्रिकेट म्हाका खूब आवडटा म्हणून आनी चित्रांचो म्हाजो मातये वांगडा खेळ आसा म्हणून. आतां अख्खी इंडियेन आमची इंडियेची माती आसा ती होस्टिनेशन आसा आनी अख्खी जगांची माती आसा त्यो आमचे कंट्रीन येयली आनी ते खेळाचे मार झगडटा आपल्या देशाच्या मातयेचें नांव जावपाक लागून. आनी तेच निमतान हे गोंयचे आमचे तांबडे मातयेन न्ही 10 कंट्रीक लागून हांवें केल्ले एक हो तांकां लागून भोवमान आनी एक म्हाजो देशप्रेम आनी क्रिकेट प्रेम. सांगपाचें म्हळ्यार खूब बरें दिसता की ही जी चित्र केल्या ती कावी आर्टाक हांव अख्खी जगा पर्यंत कसो पावपाक शकता आनी ह्या क्रिकेटीचे मार व्हरोन
तांकां ते कंट्रीक एक गिफ्ट दिवपाचो एक म्हाजो उद्देश आसा. तर हांव आशा करता की तुमकां सगळ्यांक ही चित्रां आवडटलीं, तुमचो सगळ्यांचो मोग जाय, आशिर्वाद जाय. आनी लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार हालीं G20 जाल्लें, थंय स्लोगन आशिल्लो वन अर्थ वन फॅमिली. सो आमच्या देशान जितक्योय कंट्री येयल्या तांकां आमी फॅमिलीच म्हणून मानता आनी एक फॅमिलीकूच आमी एक घरच्या सारकें ट्रीट करून हें केल्लें काम. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. रॉझमन क्रूज नागवा वेर्णा पंगड फुटबॉल सर्तीत जैतिवंत जालो. रॉझमन क्रूज नागवा वेर्णा हाणें फादर आग्नेल YSC पारोडाक 7-0 अशे गोल फरकान हारावन सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत आपली सुवात मेळयली. मुसन खेळा मळार फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात काय रोमांचक डावपेच. सुरवेक गोल करपाची चाल नोएल डिसिल्वा कडल्यान सुरू जाली. ताणें दुबळो दिसपी लांब शॉट मारलो. सावियो फर्नांडिसान 1-2 असो जबरदस्त खेळ करून आपली आघाडी वाडयली. तिसरो गोल क्रिस्टो डी मेलोच्या सौजन्यान जालो. ताणें लांब शॉट सोडलो. रॉसमॅन क्रूज नागवा वेर्णा हाणें आपली गती कायम दवरिल्ल्यान हार मानपाची लक्षणां दिसली नात. मॅन्युएल मोनिजान आपली कुशळटाय दाखयली आनी बळिश्ट फिनिश करून 4-0 अशी आघाडी मेळयली आनी येता त्या विकेट किपराक कसलीच संद मेळिना. रिचर्ड डायसान हुशार शॉट मारून टॅलीन भर घाली आनी ताका लागून किपरान अदमास काडलो आनी निमाणो बॉल नेटान टॅप केलो. जॉयस्टन पिन्नोन आघाडी 6 मेरेन वाडयल्ल्यान हो हल्लो चालूच उरलो आनी अशे तरेन रॉसमॅन क्रूज नागवा वेर्णा हाणें 7-0 अशें जबरदस्त जैत जोडून शेक गाजयलो. पळयात रोमांचक डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितिक्षा गांवकार आनी सानिका नागवेकार. IMDन फुडले 5 दीस सुके हवामान आसतले असो अदमास उक्तायला. 27 तारखेक सकाळी कांय प्रमाणात धुके आसतले, पूण एकंदरीत हवामान स्थिर उरतले. हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना, पूण शुक्रारा कांय प्रमाणात नितळ आनी उष्ण हवामान आसपाची शक्यताय आसा. दनपारच्या सुमाराक हवामान थोडे दमट जावं येता. चडांत चड 35 मेरेन पावपाचो अदमास आसा. तो सुमार 40 आसा अशें दिसपाक लागतले. कांय प्रमाणात दव आनी धुके आसूं येता, तशेंच फांतोडेर धुकेय पडूं येता. 27 तारखेक सकाळी उतर धुके पडपाची शक्यताय. दनपार मळब ढगाळ उरतले. पावसाची अपेक्षा ना. चडांत चड आनी उणेंत उणें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या म्हज्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.